एक तीन एंजल म्हणटा आमी तांकां देवतुल्य मनीस. एक म्हणजे डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस, त्याच बरोबर मॅम नॉर्मा आल्वारीस, जस्टिस फर्दिन रिबेलो, हे ज्यो व्यक्ती ज्यो आसा आणि त्यांची टीम ॲडव्होकेट बाय मेलिसा सिमॉयस आणि ओम डिकोस्टा आणि त्याच बरोबर त्यांचे जे सगळे जे तरी आमच्या दोतोरांक क्लाउद आल्वारीसान त्यांची टोटल हायड्रोलॉजी जिओलॉजी यांची सगळी टीम ही आसा पळय काय न्हू या चिखलकारा खातीर ती तांकां तुम्ही समजशा पैसे बी घेवन म्हणून एक पैसो घेवन आयज पर्यंत सांगता तुमकां. आणि एकूच वयता वयता सगळ्यांक एक विनंती आसा, हांव म्हज्या वयाच्या 20व्या वर्सा माझ्या समाजा खातीर हांवें येवकून घेतलो आणि आयज म्हाका अभिमान दिसता की माझ्या गांवा खातीर हांव कितें तरी करून दवरपाक शकलो. माझ्या हांगासर येयले ते आमच्या तरणाटे कोण आसा तांकां म्हजी एक विनंती आसा, भावानो तुम्ही ज्या गांवांत जल्मले तो गांव राखपाची जी जबाबदारी आसा, थंयचो जो सैम लागपाची जी जबाबदारी आसा ती सगळी आमची तरणाट्याची आसा, हे लक्षात घ्या. आणि त्या बरोबर जर तुम्ही जर उडी जर घेतली जर काय हे लोक चळवळीन आमच्या आपल्या गांवच्या बरें करपा खातीर तुमच्या गांवाकडेन वक्र दृष्टी करून पळोवपाची कोणाचीच हिंमत जावचे ना हे तुमकां सांगता. अशे तरेन ही आमची जी लोक चळवळ जी आसा ही आमी गोंयभर उबी करूया. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक कोणाचे आभार मानपाचे जर उरला जर आसत त्यांच्या सगळ्यांचे आम्ही आभार मानता. आणि ही सभा जी आसा आमच्या बापूजी महात्मा गांधीक पुन्हा एकदा वंदन करून आम्ही हांगासर ही समाप्त करता. जय बिरसा मुंडा. बोल गुलाल, बोल गुलाल. कारण गांधीजी विचारधारेक सरकार बरं झालं राहून फोटून सायन मारून जाते जरा सगळ्यांनी राहून फोटून सायन मारलेली आयज नाका शिको घेवपाच्यो. आणि तिसरी गोष्ट तुमच्या बधाली पार गावात तुम्ही आले काम आगे का फोन आगे मात्र मातशें भितून मातसो ब्लॉक करना रस्तो तो मातशें भितून घेतला राखून हाडून
तितले बेगीन डिसिजन स्क्रॅप केल्ल्याचे अनाउन्समेंट करपाचे ऑफिशियली नॉट मिडिया थ्रू. थँक्यू सो मच. अजय 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 आयज तुमच्या अजय बाब आयज आयज जाहीर सभा तुम्ही ओल्ड गोवा घेतली सो किती रिस्पॉन्स आणि कशें पळयता तुमी आयज काप काल लेटर टुरिझम डिपार्टमेंटान काढला की युनिटी म्हणून प्रशासन म्हणून शिफ्ट करता म्हणून आणि वेटलँडाची नोटिफिकेशन काडटा म्हणून टुरिझम डिपार्टमेंटाक प्रशासन समाज उलोवपाक कांयच रायट ना तिका तशें लिगल रायट ना आणि वेटलँडाचें तिंका उलोवपाक रायट ना. सो आमी कितें म्हणटा दोनूय सेपरेट लेटर काडपाक जाय सीएमान प्रशासन समाज काडपाक जाय युनिटी म्हणून डिप्युटीचे काडपाक जाय आणि वेटलँड एनवायरमेंट नोटिफिकेशन कितें मागला आमी म्हणजे जागाचो प्रश्न केला ते सीएमान एक क्लियर कट तेजेर लिखीत आमकां दिवपाक जाय. काल लेटराच्या रिस्पॉन्स आमी ताका केल्ले कशा पद्दतीन आमकां लेटर जाय ते सगळें डिमांड करतला म्हणजे डिमांड सगळें मेळ्ळाचो आमच्या आंदोलन 100% नॉर्मल तशें कंटिन्यूस करतलो. पण तुम्ही परतून सीएमाक मेळटले पयर तुमकां आपयल्ले तुमी वचूं ना सो सर्वे आमकां कंप्लीट जावन अजून रिपोर्ट आमी फायनल पावोवंक ना तेन्ना रिपोर्ट फायनल जातलो लोकां कडेन आमी डिस्कस करता जर सीएमा कडेन मिटींग जाता जाल्यार आमी ताका मेळपाक रेडी आसा. पण आतां तुमी स्ट्रायक कंटिन्यू दवरतले काय कंटिन्यू करता की अजून स्क्रॅप जावंक ना दोन्ही पडटली. एक महिन्याक आमकां रिजन काडपाची दिसता आनी आमकां काल तो मुवमेंट फाटीं येवपाक लागून तेन्ना अशें दिसता की जाल्यार प्रेस कॉन्फरन्स ऑफिशियल हें करून ते करतले म्हणजे अजून करूं ना रोल कंपनी स्टेटमेंट दिना स्टेटमेंट दिना स्क्रॅप करता म्हणून डिटेलिशनच काडला ते बाकीचे तुकाराम म्हणटा तुजे कडेन नंबर आहा म्हणून ताजो पहिले